सरकार ट्रॉलरांची संख्या कमी करिनात, पण नुस्तेमारी क्षेत्रात शिस्त तिगोवन दवरपा खातीर सध्याचे नेम लागू करतात म्हूण नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकर हांणी स्पश्ट केला। पावसाच्या दिसांनी पुरवण केल्लें नुस्तें भारताच्या उदेंत दर्यादेगेवयल्यान येता। तांच्या गुणवत्तेची तपासणी आनी फॉर्मेलिन चाचणी करपाचें काम FDAचें आसा म्हूण मंत्री निलकंठ उलयल्यात। RDXको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। रजिस्ट्रेशन कॅन्सल म्हणजे गव्हर्मेंटाक बोटी कमी करपाची ना। बोटी असल्या कारणान बोटींनी आपले जे नॉर्म्स आसा, लायसन आहा, BC आहा, हे तेंच्यांनी करपाक जाय। कारण राज फाटीं एकदां तुमकां खबर आसतली काणकोणची बोट कारवार गेली। आमी हें दिलें तांकां इंस्ट्रुमेंट दिला ते आमकां ट्रॅक करूंक गावता। सो ते व्हरना, हे व्हरना जाल्यार लोकां माहिती आतां गव्हर्मेंटाचेर येता। म्हणून आमी ते सगळे रुल्स आनी रेग्युलेशन तेंच्यांनी फॉलो करूंक जाय। ते फॉलो केल्यार करिना म्हणून हें आसतलें। कारण थोड्यो आतां हेवूय आहा जेटीज तेंच्यांनी परमिशन घेवंक जाय। थोड्या अनऑथरायज लायसन परमिशन नासतना जेटीचे करता ती आमचे लँडिंग इन्स्टिट्यूशन तांकां आमी ऑलरेडी नोटीस केला त्यो बंद करतले। कारण आमकां रिकॉर्ड गावना डिपार्टमेंटाक येता आनी इट इज रिकॉर्ड जाय म्हणजे फॉर देम ओनली, तेंच्या खातीरूच। सो बेसिकली टू ब्रिंग डिसिप्लीन आणि बोटी कमी करपाचें म्हाका काडूंक ना। बोटी ते मेनटेन करिना, तेंची BC आसूंक जाय, बाकीच्यो गोश्टी आसूंक जाय, हे तेंचे कडेन ना। गरज आहा विथावट लायसन विथावट BC तेजें आसूंक जायना न्हू, रजिस्ट्रेशन बी जाय सगळें। कारण इन्शुरन्स जालो फाल्यां बोटी गेल्यो भायर कितें जालें कोण मेलें केलें जाल्यार मागीर कितें करतलो। फिशरीज डिपार्टमेंट आहा, नुस्तें भायर मारून बोटीर हाडून हांगा आमच्या जेटीर हाडून लँड केलें की ते मार्केटाक वयता। मार्केटाक गेले कितें आमकां आसना, ते भायरसून जे इंटरस्ट म्हणजे ईस्ट कोस्टाकसून जे नुस्तें येता हें अंडर FDA येता। सो FDA ते चॅक करता, ते चॅकींग करप हें आमकां लागना। मार्केटाक गेले की आमचें तेजेर कांय ना। आमचे जेटी पर्यंत आमचे जेटीनसून भायर सरले की ते बाकीचे डिपार्टमेंटाक येता। खारेवाड्याची जी बोटी आसा तांच्या वचून राया लायल्यो आनी रायाचे लोक म्हणटा की आमी कोर्टान वचपाचे। एका वटेन खारेवाड्याचे लोक म्हणटा आमकां जेटी इज नॉट इनफ, धाकटी जेटी आसा आमकां। जेटी ते आहा ती MPAन ऑलरेडी इतक्या वर्साचो प्रयत्न आहा। गेल्या 2 म्हयन्यान हांवें ते MPA चॅरमॅना कडेन मिटींग घेतली, तेन्ना स्टेक होल्डरूय आसले, तांकां आमी फूल सपोर्ट दिला। जी घरां पळय काडपाक जाय नवी बांदतली रिहेबिलिटेट केले बांदून तांकां आमी सपोर्ट क्लियर करून दिताय म्हणून सांगला। तेवूय आसले, स्टेक होल्डर आसले आनी त्या प्रमाणे हें केलें तेंच्यांनी आतां एक्ट करून परत आनी ह्या आठवड्यान तेंची परत मिटींग आपयले, परत दवरलेले कितें तरी कारण जालें म्हणून उरली। त्या फुडल्या आठवड्यान परत तांकां MPAक आपयतले आनी कारण ती जे एरिया जी आहा ही ऑलरेडी तेंच्या ताब्यान आहा। सो आमकां तें करूंक तेंचो प्रोजेक्ट टायम जातलो, पूण आमी तेंचे MPAच्या चॅरमॅना कडेन आनी स्टेक होल्डर आसतना एक मिटींग घेतलेली, तें सांगलेलें आमी करता बेगीन ती करूंक ना परत आनी थँक्यू।